बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी चेडू भुरग्याक भेटलोलो आयतार पाळटा. चेडू भुरग्याक आपणावंक शिकोवंक आनी ताची राखण करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा मागुया. आपलो हात बऱ्या मनाचेर दवरून जेजू ताचे सवें मिलाग्र करता. तशेंच आमच्या जिवितांत सोबार तरेच्यो मिलाग्री घडल्यात. देव ह्यो मिलाग्री कोत्ता न्हय हांवें ताचो गुणगुण करून बगर ओगेपणांतल्यान ह्या वर्साचो गवळीक विशय सांगता ते परी आमचेशी राव म्हणून ताचो खोल अनुभव घेवन. तसोच ह्या सेवा धर्माचो विशय जितलो तांकां तो फरमायतालो तितली अदीक ती परगडटाली. आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवान आमचे सवें केल्यांत ती अजापां ओगेपणान ह्या मिसांत नियाळून वचून ती संवसारांत परगटूंक संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सोम्या जेजू, तुजे लागीं मागोन आसतना तुजें बरेंपण आमी आमच्या जिवितांत अणभवलां. पूण तुका दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें आमचें मोदें कसली चोंतोर करिनासतना तुजें बरेंपण अणभवूंक दिलें. हो देव अणभव दुसऱ्यांक वांटूंक आनी आमचें मोदें देव जिवीत वाडूंक आमी आमचे लागीं जाता तितलें करूंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, एकामेका सवें बरी कोरणी आदारून तुज्या बरेपणाची परगटणी करूंक आमी आंग काडलां. आमचें चिंतलां भेद आनी वेगळोचार करून जियेल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sud
नासण्याचे मीस भेटयला लॉरेन्स आनी शिला हाच्या केंसां खातीर मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कोर म्हूण मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायीस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. भिवकुरे काळजांत मनांत धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवन तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सूत सोदूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उगडे जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उठटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतासान गायतल्यो, कित्याक ओऱ्याण्यांत उदक व्हांवता. करकोल्ल्या गांवांत जोरी फुट्टात, सुकी कोड्डी जमीन एक तोलें जाता. तांदुळेली भूंय जाता उदकाच्यो झोरी. देवाचे उतरे. देवाच्या उतराक आमचो जाबाद जातलो. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर. सगळीं म्हणया, आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमालो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेलेल्यांक तो गिरायस दिता. कोयद्यांच्यो सांखल्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक नीत उबी करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर उपेगबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणगेचे पिणगेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जबाब. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर. भागियोन जोकाबाच्या चिटीवेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, मोयमवंत सोमी जेजू क्रिस्ताचेर भावाक धरून दोन तोऱ्यांनी लोकांक वागोय नाकात. भांगाराची मोठी आनी नाजूक सोबीत न्हेसोण घालून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबेन भितर सरलो म्हूण सजमात. तसोच बोंद्रे न्हेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो. आनी नाजूक सोबीत न्हेसोण घालून आसलेल्यांक तुमी अदीक मान दितलो आनी ताका अशें म्हणटले. ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच राव वो खाला म्हज्या पांयाचे मण्णे लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण सजमात. अशें करून तुमचे मदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करता की ना?
आनी खोटे निर्णय दिवपी मुन्सिपिदाक तुमी जाता की ना? म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो आयकात. भावार्थान गिरेस्त जावन आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बासायलोल्या राजवटकेचो दायजी करून जी कोण परस्परा प्रमाणे गरीब तांकां देव विंचून काडूंक ना जायत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं बी रावया. जेजू सारगा राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदीं जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोली प्रांता मोदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोणेकल्या बेऱ्या मोन्यांक ताचे सरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांक मागले. आनी जेजून लोकां मोदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर सर्गाक दोळे उबारून सुस्कां सोडलो आनी म्हणलें, हे फागता उणगे उक्तो जाव. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले, ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकू सांगिनाकात म्हूण जेजून ताका फॉर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फॉर्मायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय जितलो तो तांकां फॉर्मायतालो तितली ती ओदीक परगट करताली. जें कितें बरेंपण आमी अनुभवलां देवा कडचें तें आमच्यान परगट करिनासतना रावूंक जायना. जसो एक पणस पिकलो जाल्यार तो लिपोवन दवरूंक जायना. ताचो वास परमळ सगळ्याक दाखयता की पणस पिकला. ते भाशेन देवान आमचें सगळें बरें केल्लें आमच्यान लिपोवंक दवरूंक जायना, पूण देवाची परगटणी आमी करूंक जाय. तो परगट करिनाका म्हणटा तरी आसतना ती परगट करतात. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो पयलें वाचप जें आमी आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. इजायास प्रवादी आमकां सोडवणेचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता.
मेसियास येतलो तेन्ना कितें घडटलें तें तो आमकां सांगता. कुड्ड्यांक नवी नदर येतली, मेरवां उडी मारून नाचतली, कुड्ड्यांक नदर आयल्या उपरांत बेऱ्यांक आयकूंक येतलें, मोन्यांक उलोवंक येतलें. आनी हे भाशेन म्हणटा ती देवाची बरी खबर परगट करतली. भिवकुऱ्यांक काळजांक म्हणटा धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता, सोडोवंक तो येता. कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले, मेरवां भाशेन तोंटे उठतले, मोन्याच्यो जिबो सोंतोसान गायतल्यो, ओरोण्यांत उदक व्हांवतलें, कोरपल्ल्या गांवांत झोरी फुट्टल्यो आनी सुकी कोड्डी जमीन एकतोडें जातलें, तानेलेले भूंय जाता उदकाच्यो झोरी. सोत मानूंक हागोड लागतलें. पूण इजायास प्रवाद्यान जें कितें सांगलेलें, बाकीत केल्लें, तें आयच्या शोक वर्तमानान खरें जाल्लें आमी पळयता. आयच्या शोक वर्तमानान जेजू बेऱ्या मोन्यांक बरो करता, ताच्या कानांनी बोटां घालता, ताची तिपी ताच्या तोंडाक लायता आनी म्हणटा एफाता, म्हणजे उक्तो जा. आनी तेच घडये ताचें कान उगडलें, ताची जीब सुटली आनी तो आयकूंक आनी उलोवंक ताका हें देणें देवान फावो केलें. तर आमी पळयता ही सोडवण मेसियासा वरवीं आयली, जेजू वरवीं ती मनशांक फावो जाता, ती आमकां आयच्या शोक वर्तमान आमकां दाखयता. आनी तरी आसतना तो तांकां सांगता, हांवें कितें केलां तें सांगिनाकात, परगट करिनाकात, उगीच रावात. पूण ती ओदीक परगडटाली. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जाकोबाचे चिठींतल्या वाचपान म्हणटा, ओतोर करिनाकात, भेद करिनाकात. म्हणटा ग्रेस्त मनीस आयलो जाल्यार ताका म्हणटली तुमी यो, फुडें यो, बस. कोण गोरी पिंजरे घालूंक आयलो जाल्यार ताका म्हणटली तुमी सकला पांयाशी बस. हे भाशेन म्हणटा तो वेगळोचार करिनाकात, भेदभाव करिनाकात, पूण सगळ्या सोबे एक सारकी वागात, एक सारके मोगान तांकां लेखात. आनी हे भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान हो संदेश आमकां दिल्लो आसा. देवान तुजें कांय बरेंपण केलां, देवाक वाखाण, देवाक दिनवास, देवाची वाखाणणी कर, देवाची स्तुती कर. आनी सगळ्या तांय मोगान वाग. तर प्रिदेच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो हो संदेश त्याच बरोबर आमकां आयच्या दीस भेटलेलो आसा चेडू भुरग्यांक. चेडू भुरग्यां सोबे भेदभाव करिनाका, वेगळोचार करिनाका. देव दिता तें देणें चेडो चेडू मानून घे आनी एक सारकें तांचे सोबे वाग, ओतोर करिनाका. तर आयचोय सेवा धर्म हेच वाचपा आमकां हो संदेश दिवन म्हणटा, चेडू भुरग्यां सोबे भेदभाव करिनाका, वेगळोचार करिनाका. देवान दिल्लें देणें जावं चेडो जावं चेडो मानून घे, ताका आपणाय म्हणटा आनी ताचो सांबाळ कर. कांय बरीं उतरां आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलीं आमकां शिकयता, सगळ्या सोबे एक सारके मोगान जियो, ओतोर वेगळोचार करिनासतना जियो. आनी हे तरेन एकामेका सोबे हुस्को आनी अदीक करून चेडू भुरग्यां सोबे हुस्को आनी मोग दाखोवंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर प्रिदेच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्याय जिवितान जो संदेश आमी घेतला, देवान आमच्या जिवितान बरें केलां, त्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाची वाखाणणी कर, देवाक दिनवास, देवाची स्तुती कर. आनी हे भाशेन
देवान तुजें सगळें केल्लें बरेंपण तुकाच दवरी नाका, तें दुसऱ्यांक वांट आनी अदीक करून तें दुसऱ्यांक वांटाय तेन्ना वेगळोचार करी नाकाय. सगळ्या सगळें एक सारके लेख, एक सारके तांचे सगळें वाग आनी तांचे सगळें मोग दाखय. तांचो सांबाळ कर. तोरेंच करूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता आनी आयचो सेवादोर आमकां दाखयता तो वेता थंय बरें करीत गेलो आनी वेता थंय बरेंपण ताणें शिंपडायलें. तोरें ताचें बरेंपण तुजें सगळें तुवें नोंदवलाय जाल्यार देवाक आर्गां दी, देवाक दिनवास आनी देवाची परगोटणी कर. बरेंपणा खातीर, सगल्या देवाच्या व्हडट्या देण्या खातीर देवाचें बरेंपण परगोट कर. दुसऱ्यांक वांट, दुसऱ्यांकूय हो मोग दाखय, दुसऱ्यांकूय हें बरेंपण दाखय. वेगळोचार करिनासतना हें बरेंपण देवान तुजें सगळें केल्लें आसा ताचे खातीर उपकार आठय, ताची परगोटणी कर. तर आयचो सेवादोर आमकां हेंच करूंक आपयता. तर आमच्या जिवितान देवाचें बरेंपण अणभवलेल्या खातीर देवाक दिनवासुया, वाखाणुया आनी आर्गां दिवया. आनी होच देवान आमचें सगळें दाखयल्लो मोग, बरेंपण दुसरें सगळें दाखोवंक, वांटूंक ऑथर करिनासतना आमकां देवाची कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. तरेंच करून आमकां सगल्यांक आयचो सेवादोर उत्तेजन दिता. आयचो सेवादोर आमकां शिकयता देवाचें बरेंपणां ओळखून घे, देवा सगळें दिनवास दाखय आनी हेंच बरेंपण दुसऱ्यांक वांट. तरेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाळ तेकाच देवा सगळें आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवाक, सौर परवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो, आंगपार मरयताय जल्मलो, पोंच प्लताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, बोगचाचो एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवी. आमेन. देव आमच्या आदाराक येता. देव आमकां सगळें बरेंपण आनी भलेपण दाखयता म्हूण ओळखून घेवन देवाक दिनवासुया, वाखाणुया, आर्गां दिवया. त्याच बरोबर आमच्यो गोरसो, आमचे आवडे ताचे मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी देवाचो हात आपले पोरचेच्या जिवितान अणभव दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडारांनी आपल्या हातांनी पोरचेची सेवा करूंक, तांचे प्रश्न सुटावे करूंक, बरे ते निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. सोबात तरेनी आमी देवाचो हात आमचे जिवितान अणभवता. हो देवाचो हात आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमी एकामेकाक अणभवूंक दिवंक
बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आजून पासून थोड्या सुवाताचेर चेडू भुरग्यां सवे जायती अंतर केल्ली दिसून येता. असल्या मनशाची मनां उजवाडाय आनी चेडू भुरग्याक समाजान आपणावंक आनी ताचे राखण करूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायते प्रश्न, कश्ट आनी दूख आमच्या जिवितान आनी कुटुंबान उप्रासलेले आसा. ही महामारी कोबार जावन आमच्या जिवितान संतोष, शांती आनी बरेपण येवंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमचे फिरगोजेंतल्या तरणाट्यांक क्रिस्माची तयारी आमी सुरू करता. सगळीं भुरगीं जी तयार जातलीं क्रिस्माक तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. बरी भाशेन आपली तयारी करूंक, आकारणी करूंक आनी क्रिस्म घेवंक हो संस्कार घेवन पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां भर, पवित्र आत्म्याची गोठाय तांकां दी, पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन ती बरोवंक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा म्हणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भोक्तीची आनी शांतीची सोद. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवचो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वयोश्रामी करून फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारे तान चोल घेतलो, कुस्ताचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या चोल दोलमारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजय बागयोन तोरण दुतां आनी सोरकाडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें बरेंपण वळखून घेवंक देवाक वाखाणूंक दिनवासूंक तशेंच हें बरेंपण न्हय आमकांच धरूंक पण तें दुसऱ्यांक वांटूंक कसलेय सोंतोर वेगळोचार करिनासतना बापाचो आदार आनी कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
होच तो जेजू देवान धाडलेलो मेसियास सगळ्या तरेच्या बळीकारांक ताणें बरी केली तांकां जिवीत दिलें ह्याच ताच्या जेवणांत माटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी केली
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या मोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव मोठ्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोंड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. बसुया. आयज आमी क्रिस्माच्या भुरग्यांक आपयल्यान मिसांत वांटो घेवंक तर कितलीं जाणां आसात ती रेजिस्टर आयजूच कोत्तेल्या, मागीर उपरांत घेवचें ना. तर कोण येयल्यान तांणी रेजिस्टर करचें, नांवां दिवचीं आनी कोण येवंक ना तांणी बेगीनच रेजिस्टर करूंक मागता ह्या आयतारा भितर, मागीर आनीक घेवचें ना. आनी तांकां दोतोन सुरू जातली. आयतारा तांणी दोतोनी येवचें. जावं आतां ऑनलायन सगळीं दोतोन आमी कोत्ता, पूण क्रिस्माच्या भुरग्यांक कितें भाशेन तयारी आसपाक जाय. कित्याक थोडीं घोडे नवी भितर सरल्यान क्रिस्माच्या ग्रुपान, थोडीं घोडे गेल्या वर्सा भितर सरल्यान तांकां तितली शिकोवण आनी ओळख ना. सगळीं पुस्तकां शिकोवंक ना. क्रिस्म दिवन काडया, पूण तांकां दोतोन शिकोवंक जाय. तर आमी तांकां दोतोन आसा ती तांकां आमी शिकयतले. आयज चेडूं भुरग्यांक भेटलेलो आयतार, तर कितें भाशेन चेडूं भुरग्यांक सवें ओतोर कोरिना जावंक, वेगळोचार कोरिना जावंक, ताका आपणावंक आनी राखूंक आमचो कायदो. त्याच बरोबर आयज शिक्षकांक भेटलेलो दीस, टिचर्स डे. हो आमी शिक्षकांचो उगडास करता. आमी जण एकलो एकामेकाक शिक्षक जावया. आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बरे देखी वरवीं दुसऱ्यांक शिकोवन दिवया, शिक्षक जावया. आयज पॅरीश कावन्सिलाची मिटींग आसतली मिसा उपरांत पयल्या आयतार म्हयन्याचो. तर सगल्यांनी पॅरीश कावन्सिल वांगड्यांक चुकयनासतना जमाती काचेर जावंक रावंक मागता. सायबीण 8 तारखेर सायबिणीची परब सांजेच्या वेळार जातली. परब जाल्या उपरांत घोडी आमी सायबिणी भायर काडटल्या. पूण सायबिणीक कोणेंच कोणागेर वेचें न्हय, कोणेंच कितेंच वांटचें न्हय. दर एका कुटुंबान सायबीण आपणावची, आपली भक्ती करची आनी सायबीण मागीर दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या घरांत दिवची. तांगेर वेचें न्हय, सायबिणूच दिवची. जण एकलो कुटुंब आपले सायबिणीची भक्ती करतलो, मान दितलो आनी सायबिणीक कितें करूंक जाय तें आपली करतलो. देखूनच मागता कोण पॅरीश कावन्सिलाचे फुडारी आसात तांणी एके भाशेन निंगा घेवंक कोणा कोणागेर सायबीण वेतली ती थारावंक आनी हे भाशेन सायबिणी सवे आमची भक्ती आमच्या कुटुंबाक ती भेट करूंक येता. दर एका कुटुंबान आपली भक्ती तिचे सवे करची. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Jesus odiam cavizu, nevat in vas, nevat argau. Jesus odiam cavizu, Jesus oporbolami, sobre gore ci protega. Jesus odu
Le koneczy brod wyda, Jezuco